आता खबरो विस्तारान गोंयांत दोनूय तपास नाक्यांचेर नुस्त्याची कडक तपासणी FDA कडल्यान जाता। मध्यान रातीक FDAचे वांगडी नुस्त्याची तपासणी करतात। दर दिसा 60 नी काय चड नुस्त्यांच्या गाडयांतल्यान नुस्त्याची अधिकारी तपासणी करतात। पोळे नाक्यार नुस्त्याची तपासणी करतना FDAचे अधिकारी एक दीस सोडून एक दीस डेली चेकअप जाता रेग्युलर आणि कितलो टाइम लागता तुमकां बॉर्डरचेर हांगासर पावस चेक करून पण सर 15 20 मिनटां वयता सर रेग्युलर चेकअप जाता हय सर आतां पर्यंत कितल्यो गाडयो चेक जाल्या हांगासर पोळ्या 327 327 मार जाल्ले आसा कितें तुमकां सॅम्पल तुमी आतां इतले दीस सॅम्पल चेक करता केन्ना पॉझिटीव मेळ्ळा समथींग कितें ना सो फार नथींग हेज कम अजून पर्यंत कांय जावना ना खंयची गाडी येता गाडी लोकल म्हणजे हांगच्यान कारवार अंकोला mainly from Karnataka state. बेसिकली फ्रॉम द नेबरिंग जे हे आसा पळय विलेजीस बालिकेरी थंयच्यान येतात आनी भायल्यो म्हणजे तामिळनाडूच्यो येतात केरलाच्यो आज आयल्या पळय केरला बिला थंयच्यो येतात इवन एक ओरिसाची सुद्धा गाडी येयल्ली आहा ओरिसाची गाडी फावंड नेगेटिव्ह ओरिसाच्यान सुद्धा येतात नहीं मंडी पर ചോദിക്കുന്നുണ്ട് रेगुलर आता रेगुलर बारिश के टाइम आता है मतलब ऐसा चेक नहीं अभी करते हैं ना सर अभी चेक हो गया तुम लोग टाइम पे मार्केट में पहुंचते हैं नहीं पहुंचते वो बहुत लेट होता है अभी नाइट में 8 बजे मैं इधर 7-8 बजे 12 बजे आके चेकिंग 3 बजे मार्केट में कैसा जाएगा और मार्केट में कितना बजे पहुंचेगा 3 बजे नहीं पहुंचेगा 3 बजे गाड़ी रुकने का जगह नहीं मिलेगा अच्छा पूरा मच्छी खराब हो जाएगा 7 बजे से वो आउट ऑफ स्टेट का भी अभी गोवा का मच्छी फटाफट जाता है केरला में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आरडीएक्स गोवा खातीर पोळेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस।